खोतीगाव काणकोणचो गांवगिरो वाठार। ह्या पंचायत वाठारात सुमार 5 जाग्यांचेर बेकायदेशीर रीतीन सोरो विकतात। संबंधित यंत्रणांकडेन कागाळ करून लेगीत अधिकारी कानार केस ओडटात। ह्या विशयाचेर ग्रामसभा बरीच तापली। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्या अत्यंत ग्रामीण भाग म्हणपी खोतीगांव पंचायत वाठारांत खंय जवळ जवळ 5 कडेन बेकायदेशीर सोरो विकता। हाजेर अबकारी खात्याक कंप्लेन केली, त्याच बरोबर पंचायतीक कंप्लेन केली, तरी पण कारवाई जायना। देखून कांय नागरिकांनी हो प्रश्न ग्रामसभेक बरोसो ओडून धरलो आनी हाचेर गरमागरम चर्चा जाली। निमाणे ह्या वेळार खोतीगांव पंचायतीचे सरपंच आनंदू देसाय हाणें सांगलें की जे कोण बेकायदेशीर सोरो विकता तांकां आपूण नोटीस काडून आफून हाडटलो आनी ताजे कडेन चर्चा केल्या उपरांत फुडली खंय कारवाई करतलो अशें त्या वेळार ताणें सांगलें। आणि आवळी पुरा हे जाता जात्रा जातली ना तुमका नोटीस करता तुमका नोटीस करता तुमका आपल्याला आणि फुले करता केन्ना केन्ना सरपंच बी कळाय बेकायदेशीर बंद जावपाक जाय। हय शोध ना कित्याक आमचे मरे खोतीगांव एक बरो प्रोग्राम घेता भुरगे हे आवणी वेळे बी नाही आमचे सुधाकर बेकायदेशीर सोरो विकप्यांचेर नोटीस काढून कारवाई करतले, पंचायतीन उतर दिले। पण पंचायत हालना दोलना, देखून थळावे फुर्योज जाल्यात। आयकात थळाव्यांच्यो करंदायो। खोतीगांव सध्या 6 कडेन बेकायदेशीर सोरो विकपाचें काम चालू आसा आनी आमी एका ग्रामसभेक विशय मांडलो तो। मागीर सरपंचाक आमी कंप्लेन एका पंचायतीक आमी कंप्लेन दिली, त्या भायर एक्सायजीक दिली। एक्सायज एक पाटी येवन धरून गेले पण बंद जालें ना, कंटिन्यू चालू आहा। आनी आमगेली खोतीगांव म्हणटा आतां एक दोन तीन कडेन बार आहाय लायसनाची, तेमी आमकां आतां धंदो कांयच ना। आनी बारीक बारीक आतां भुरगीं सुद्दां येवन ते बेकायदेशीर कोण विकता पळय ते पिवन वयताय भुरगे। अशे कशे भुरगे बेकायदेशीर हेजेर येता तर? बेकायदेशीर म्हणल्यार बारांनी येवपाक शकनाय न्हू ते, बेकायदेशीर मेळटा म्हणून बिंदास घेता वयताय पार्सलां। वाड्यार सामके लागीं मेळटा न्ही, वाड्यांनी विकताय न्ही सोरो। ओके, आनी तुमी हो ग्रामसभे असो विशय कित्याक केलो? ग्रामसभा पंचायतीक तुमी कंप्लेन बी केल्ली काय कितें? हय, आमी पंचायतीक कंप्लेन केल्ली, पण सरपंचान सांगलें आमकां तांकां नोटीस काडटा, तुमकां आपयता म्हण आजुनी कांय आपयलें ना आमकां। आतां कंप्लेन केल्यार कितले टायम जालो? कंप्लेन केला आतां 2-3 दीस जाले। आता मारी एक नदर ग्रामसभेत जाल्ल्या खोतीगांव बेकायदेशीर होलसेल बार बंद करपा विशींचेर चर्चेचेर। बाराचे सोडटा तो टाइम ध्यान पडून मोडवला आहे पण होलसेल तर दिलेला आहे। होलसेल लायसन घेवपा बंद केला पूण केले केले बरें गाव आहे ना ते बरें, पूण हेय बंद हेय बंद कर। होलसेल कोण घेऊ शकता? ग्रामसभा असताना कोण घेवपाक शकता? होलसेल कोण घेतलं? लायसन घे ना घे ना, कोणाका बसता जाल्यार होलसेल घे ना काय? खोतीगांव लायसन घे ना काय? आणि पंचायती घे ना काय? होलसेल बारगीचे आसा तिथे गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि संगीता होली।